हेडलायन म्हणजे सारकी फ्रंट पेज न्यूज आयिल्ली आहा की कर्नाटकाचो मॉडेल काँग्रेस गोंयांत रिप्लिकेट करूंक सोदता म्हणून. आनीक MG पार्टी बरोबर काँग्रेस सरकार घडयतली अशें म्हणून तो हिंदुस्तान टायम्स न्यूज आयटम म्हणटा. तुमी ऑनलायन चॅक करूं येता. तातूंत अशें म्हणटात की विजय सरदेसायाक काँग्रेस कशीच लागीं करना कित्याक ताची डिमांड चड आहा. आतां पयले सुवातेर कोणेच डिमांड आमकां विचारलेलें ना. आमचो डिमांड एकूच आहा, गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपण. होच डिमांड, आनी खंयचोच डिमांड ना. आनीक देशान अशें जेन्ना दिसता की एक काँग्रेस इज ऑन एन अपस्विंग, युनिटी जाता आनी कितें जाता, बट नॅशनल पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट्स हॅव नो बेरिंग ऑन वॉट हॅपन्स इन गोवा. आमचो फोकस गोंयचेरूच आहा. एक सायडीन काँग्रेसीन जर लोक जॉयन जाता जाल्यार काँग्रेसीचो एक बरो खडेगांत उमेदवार गेले खेपेचो तो आज आमकां जॉयन जाता. युती घडोवनूच हांवें हाडल्या. तो धर्म जो युती धर्म जो आहा गोंयांत, ताजे कायदे पसून हांवेंच केल्या. पर्रीकाराक मुख्यमंत्री आमी केला म्हणून त्यो गाळी खाता हांव आतां मेरेन. कसलें तें कसलें युती धर्म आनी कितें. युती धर्म म्हळ्यार कितें, न्हिदपाचें गोजडी घेवन काय लोकां खातीर काम करपाचें. पळय, जे मनीस काम करूंक सोदतात, जे सकारात्मक राजकारण करूंक सोदतात, ते मनशांक आश्रय दिवप हें कर्तव्य जाता एक बरे राजकारण्याचें. द काँग्रेस फील्स that a post-poll alliance which was cobbled up by people like me was unethical. Have you heard this or not? सगळे जे कितें मुवमेंट जाता आयल्या गोवा अगेन्स्ट कोण तो PDA आनी कितें तुजो गोंयचो आवाज, ते उलयतात कितें की मॅन्डेट तुमी हायजॅक केली. कशी हायजॅक केली? कित्याक तुमी पोस्ट पोल अलायन्स केलें, which according to them is unethical. So if our post-poll alliance is unethical, your alliance with JDS is ethical? What you did in Karnataka, हात वयर काडले ते ethical तें काल? कशें जालें तें ethical? काँग्रेस आनी जनता दल सेक्युलर कुत्रे माजरा भशेन झगड नाशिल्ले. ताणें कितल्यो गाळी मारल्यो मरे एकमेकांक, आनी आज अलायन्स केलें मरे ताणें. सो इफ दॅट इज एथिकल, हाव दीस इज अनएथिकल? हाजेर विचार जावपाची गरज आहा. गोंयकार लोक हुशार, गोंयकार लोक सुसंस्कृत. सो आमी विचार करूंक शकतात. आनी ताजे खातीर जी एक जो अजून मेरेन हँगओवर वचूंक ना पळय खूब लोकांचो, की मॅन्डेट आमकां हाडली. कसली मॅन्डेट तुमकां हाडली? खंय आहा रे काँग्रेस? आमदार सोडून वता मरे. आसा खंय तांचे कडेन आमदार? दोग-तीग आमदार तांचे कडेन ना, आसून ना. Just because of the 10th schedule of the constitution, they are still in the Congress. Otherwise, they are काय ना थंय. खंयचो सरकार तो काल हिंदुस्तान टायम्साचो क्वेश्चन करा मरे तुमी. 2 सिनियर काँग्रेस लिडर्स हॅव टोल्ड, आस्क दवडीकर, ताजें बी नांव बी आयलां तातूंत. कर मरे, करा मरे सरकार. आमचे शिवाय सरकार जाता जाल्यार म्हाका चॅलेंज आहा कोणाकूय. आमचे शिवाय सरकार करूनच दाखया म्हणून कोणाकूय. चल इन दीस सिच्युएशन कळ्ळें तुका न्ही. सो पर्रीकाराच्या हातून कितें येता की हांवें एक क्लियर स्टँड घेतिल्लो आहा की तो जेन्ना थंय हॉस्पिटलान आहा, कोणा कडेन आमी उलय बसूनात. तो म्हजे कडेन कोण उलयल्लो बसूना. डिमांड तेजे हाय आहा म्हणपाक कसलेच डिमांड ना. आज हांवें म्हणलां गोंय गोंयकार गोंयकार, पण हो डिमांड म्हणून. पूण तो डिमांड हांव असो पब्लिकली सांगता. म्हाका कानान कोणाक सांगपाक चान्सूय पडूंक ना आनी कोण म्हाका अप्रोचूय जावंक ना. आनी म्हाका कोण अप्रोच जायी नात तशें. सो दॅट इज in short the explanation to your this of mandate. Nobody has hijacked no mandate. See, they have to Congress कितें हांगा आज ते मातशी तियात्रां करीत आहात. ही करची पडटा कित्याक तांचोय फोकस आहा. तांचो एक जो मेन लिडर आहा तो लोकसभेक उबो रावपाक सोदता. सो ताका हें करचें पडटा. ही हॅज टू बी इन द न्यूज एवरी डे. आज घोड्यार बसपाचें आहा, फाल्यां गाडवार बसूंक शकतात, ओ तांचेर फाल्यां कोण बसूंक शकता. हें कितेंय जावंक शकता आतां. पूण दीस थिंग्स आर बेजिकली थिएट्रिक्स वीच आर डन टू टेक स्पेस इन द नेक्स्ट डेज न्यूजपेपर. आनी तें करचें पडटा. करचें तें केलें म्हणून आमकां व्हडलें दुखना कांय.
पूण तें करतना दुसऱ्यांक ओगीच बोटां दाखोवनाकात. इंट्रोस्पेक्शन जावपाची गरज आहा की तुमी जें कितें करूंक सोदता तें एक्झॅक्टली ओपोजीट टू वॉट यू हॅव डन इन कर्नाटका. सेकंडली आमी खंय मर्ज जाल्या, आमी आमची आयडेंटिटी घेवन आहा मरे. तिसरें, खंयचेंय जें एलिगेशन करता आमी सरकार करतले म्हणटा, सांगचें मरे काँग्रेसीन